विसा उपरांत तुमकां येवकार. खोलांतल्या मिरसांगांक भूगोलीक संकेत प्रमाणपत्र मेळ्ळां. आतां ह्यो मिरसांगो भारतीय मार्केटांत विकपाक शकतात. नाल्लाचे इनाग्र, आंबे, काजू ह्यांच्यो बियो, गोंयचे खाजें आनी हेर उत्पादनां खातीर जीआय मार्क मेळपाक शकता. ह्या जीआय मार्काचो शेतकऱ्यांक बरोच फायदो जातलो म्हूण म्हायती मंत्री लोबो हांणी दिल्या. आरडीएक्स खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. Department of Science and Technology and Waste Management has obtained geographical indication, GI method. When it comes to a machine, when you innovate a new machine, invent a new machine, they call patent data. It has a geographical indication, GI. To khola mirchi, first agricultural produce of the state of Goa. म्हणजे ही मिरची जी हा खोला गांवची तेका आमी जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिल्ल्या. हे आमच्या डिपार्टमेंटान प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. बाब करप आनी तेजी आख्खी टीम हेंच्यांनी हो प्रोसेस चालू केल्लो आनी खोला मिरची जी गोंयभर फामाद आहा, जी इंडियाभरूय फामाद आहा. खुबशे लोक जे गोंयची मिरची म्हणटात पळय ते चिली, ड्राय चिली, खोलांतली चिली खूब जाण मागतात. So this chili now can be sold all over India under GI. हिंगासर आमी बरयल्ले आहा ते सगळे खोला काणकोणा चिली कल्टिवेटर ग्रुप म्हणजे तेंचो ग्रुप खोला चिली म्हणून बरयल्ले आहा, स्टॅम्प मारलेलो आहा. So this has already got a geographical indication where anybody can purchase. आता तूं बरे सुपरमार्केटान व्हरून दवरीत मुंबय जाल्यार they will not have a problem to purchase it because we have a geographical indication for this. It will help the farmers. हे आमचे काणकोणचे फार्मर जे आहात ते तेंका हो प्रोड्यूस आनी करपाक आनी पॅकेजिंग करून विकपाक प्रॉब्लेम कांयच जावचें ना. लॉट ऑफ पीपल वील बाय इट. दे वील हॅव म्हणजे एक फेथ आसतलो आमी ही चिली घेतल्या पळय ती सारकी म्हणून. Under same department, Science and Technology, we are working to give GIs for coconut vinegar. आमची आदली सारखी ट्रेडिशनल कोकोनट विनेगर, हर्मलची चिली, गोवन खाजें, आमचे गोंयचे खाजें, हे आख्खे गोंयान आनी खूब सोतेर गोंया भायरूय फामाद आहा. आमी ताका काळयो बोळयो म्हणटा, आमी ताका कितलेच भाशेचें नांव आहा ताका. सो हे गोवन खाजें आमी जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिवपाक फायल मूव केल्ली आहा. मांदोळची केळी, बनाना, मांदोली बनाना, आमचो गोंयचो आंबो, मानकुराद, कॅज्यूनट्स, गोवन व्हेरायटीज, मागीर कितलेच व्हेरायटीचे कॅज्यूनट्स आहा. बिबिंका आमचे ट्रेडिशनल डेलिकेसी ऑफ गोवा, दॅट इज डिझर्ट ऑफ गोवा. आमचो गोवन लोकल रायस, कितलेच भाशेचो आमचो गोवन लोकल रायस आहा, तेकाय आमी जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिवपाक आमी चालू केल्ले आहा. ब्रिंजॉलाची व्हेरायटी, तालिगांव आहा, आक्षे आहा, कितलेच भाशेचे ब्रिंजॉल व्हेरायटी आहा, तेकाय आमी जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिवपाक फुडें सरलेले आहा. म्हाका दिसता फार्मर्स आमचे गोंयचे खोशी जातले when they will get a GI mark for their product. आणि वो प्रोडक्ट फुडें आनीक फार्मरांनी फुडें व्हरचो म्हणून हो आमचो प्रयत्न आहा.